आमी करूं सोदनाय गव्हर्मेंटान जर रायट एक्शन घेयलें जाल्यार हें जावपा न्ही. स्पीकर सर, वी वॉन्ट अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी इंटू इट. हाव इट हॅज हॅपन्ड, वॉट हॅज हॅपन्ड, लेट द पीपल नो. हांव जाणा थिंगाय तुमी इंटरफेर जातले, नो प्रॉब्लेम, बट एटलीस्ट लोकां पर्यंत पावनी. आतां हे भाशेन हान हें आज एसोसिएशन तयार जालां. एसोसिएशन पळय आशिल्लें ते एसोसिएशनांत आमी 100 जाणां आशिल्ले तर 100रांतले जे पळय बारीक नुस्तें आशिल्लें ते हान फकत त्या वर्सा हिंगा त्या वर्सा म्हणटा तो हांवें तुका नांव काड सांगता. त्या वर्स म्हणटात मार्केटान आहा तो इब्राहीम मावलाना हो त्या वर्सा जाला. त्या छाडल्यान दुसरो आहा तो अबूबकर, तिसरो आहा तो RPM, चवथो आहा तो सुलतान. पण हे सगळे पळय नुस्तें खावपाक गिळपा आसलें ते बारीक नुस्तें खावन हे तयार आहाय थिंगा. आनी हेका लागून हें आज थिंगा भानगड जाता. So we must have a regulatory mechanism on a permanent basis. Let us be one on this issue. आणि जे कितें करपाक जाय ते करूंकूच जाय. चीफ मिनिस्टरान आयज एक आमकां जे रिप्लाय दिला एकदम बरो आहा, पूण तेचेर फुडें केसीस बूक जावपाक जाय. हे जे कोण हाडटा तेंचेर केसीस बूक जावपाक जाय. हें जातलें हो ना तें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगूनी. Speaker sir, I request the Honorable Chief Minister that entry of fish be banned not just for 15 days but increase the ban period until every related issue is put in place and the necessary mechanism is also put in place to ensure safe fish. What happens to the imported fish? What is the mechanism? Because lots of fish is imported. I have my own doubts whether imported fish also carries formalin. Because म्हाका दिसता भोवतेक खुबश्या हॉटेलांनी imported fish is consumed and that remains here for 20 days, 25 days must be. So whether government has any mechanism even to check that imported fish, because imported fish बरें लागता म्हणून सगळे जाण खातात बऱ्या हॉटेलांनी गेले जाल्यार. So I would only suggest that you work out some mechanism. सायडीक पयले तर 2-3 कोण आमदार आसतले जे ते धंद्यान आसा. धंद्यान आसा म्हणून वायट न्ही, धंदो करचोच. जर ते त्या धंद्यान आसात फिशरीज बिजनेसान तर तांकां मागीर हो जो विशय जो येयला फॉर्मलिनचो तांकां केन्ना तरी पयलीं कळोंक जाय आसलो. पूण तेंच्यांनी केन्ना हे लोकां समोर सरकार समोर किंवा गोंयच्या दिसांनी हाडूंक ना. पूण म्हाका दिसता इट इज माय गव्हर्मेंट that who brought this notice to the state of Goa, to the people of the Goa. तेन्ना आमचे टिका करच्या पेक्षा तेंच्यांनी आमच्या सरकारचे अभिनंदन करूंक जाय की आमी हो विशय लोकां समोर हाडलो म्हणून. आतां तुमी कितें म्हणटा हांगा फॉर्मलिन ना म्हणटा. आतां बॅन काडपाचो बॅन परत ट्रक येतले स्टार्ट ट्रक परत चालू कितें आसा कॉंग्रेच्युलेट करपा म्हणटा आमचो पाडणेकार. म्हणल्यार कितें जालें फॉर्मलिन मेळ्ळें काय ना मेळ्ळें आजून कांय कन्फ्युजन ना. बंद म्हणल्यार केन्ना पासून बंद घेतले जाल्यार कशें घेतले, खंय तेजें इन्स्पेक्शन आसतलें, खंयच्या गेटीचेर कोण आसतलो, खंयसान बंदी खंय आसा. आतां बंदी खंयच्या गेटीर आसा, व्हडल्या ट्रकाक बंदी आसा काय सगळ्या गाड्यांक बंदी आसा, खंय बंदी आसा. आनी मागीर ट्रॉलरांनी दुसऱ्या उदकांतल्यान आयले जाल्यार खंय बंदी आसा. स्पीकर सर हें क्लियर जावंक जाय. हांव हें अशें कोणाक ब्लेम करपाचो प्रयत्न करना, पूण सरकारान हाजेर क्लियर जावपा जाय. आमी हे इम्पोर्ट बंद केलो, परमनंट बंद करुया. नुस्तें खावपाक मेळपाचें ना तुमकां. कल्पना आसा? हें कितें तूं कितें खबर आहा, तुका डिटेल खबर आहा नुस्त्याचें ताणें हाडचें म्हाका. जाय इतलें नुस्तें येता गोंयान जाय तरेचें. तो आहा लागीं हांगा उलय मातसो, उलयल्या शिवाय उलोव नाका. नाल्यार म्हाका मेकळो मेळ, हांव दाखयता तुका फिगर्स. गोंयान पापलेट मेळना. हॉटेलान म्हणजे कितें हॉटेलवाले कितें करतले, तूं पळय घेता पळय नुस्तें फाटल्यानच्यान ते हॉटेलवाले भायल्या भायर घेवन वतले आनी तुका नुस्तेंच मेळचें ना. आनी लोकांक कॉमन मनशाक नुस्तें आमी भायरी करचें न्ही. कितें आपल्या मनाक येता तें स्टेटमेंट करतात आनी चालू जातात. सो लेट अस बी मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दीस इज असेंब्ली एंड आय एश्युअर दॅट आय वील सेट अप प्रॉपर चॅकींग मेकॅनिझम. आनी हाजी गरज केन्ना चड पडटा तें सांगता. ड्युरींग 2 months बॅन पिरियड तसोच डिसेंबर जानेवारी आनी एप्रील मेक चड गरज पडटा. सो फ्रिक्वेन्सी वील बी मोर ड्युरींग दीस मंथ्स. द रेस्ट ऑफ द मंथ ऑल्सो वी वील हॅव फ्रिक्वेन्सी. बट I assure everyone that we will put this mechanism in order before we lift the ban.